अंदू इफ्फी सुरू जालो तो यस दुर्गा आनी न्यूड ह्या दोन पिक्चरांक भायर मारून. यस दुर्गा हो मल्याळम पिक्चर इफ्फीत पयलीं सेक्सी दुर्गा नांवान आयिल्लो. इफ्फींतल्यान भायर पडल्या उपरांत पिक्चराचे डायरेक्टर निर्माते केरळ हायकोर्टात गेले. हायकोर्टान इफ्फीत 28 तारीख मेरेन हो पिक्चर दाखोवचो म्हूण निकाल दिल्लो. आतां आयोजकांनी तो पद्दतशीर कडेक दवरलो. दोन पिक्चरां भायर मारल्या म्हूण कळटकीच ज्युरी चेअरमॅन सुजय घोष, वांगडी अपूर्व असरानी आनी ग्यान कुरैयान राजिनामो दिल्लो. एके वटेन इफ्फीत पद्मावती आनी यस दुर्गाच्या स्क्रिनिंगाक हिंदुत्ववादाचो विरोध जाल्यार दुसरे वटेन पिक्चराक स्क्रिनिंग मेळचें म्हूण यस दुर्गावाल्यांनी यत्न चालूच दवरले. यस दुर्गाचे ज्युरी खातीर स्क्रिनिंग दवरलें तेन्ना राजिनामो दिल्ल्याच्या जाग्यार टेलिव्हिजन जर्नलिस्ट सुधीर चौधरी, फिल्ममेकर सतीश कौशिक आनी विवेक अग्निहोत्री हे 3 नवे ज्युरी घेतले. तशेंच चेअरमॅन म्हूण फिल्ममेकर राहुल रवेलाक नेमलो. सुत्रां कडल्यान मेळ्ळ्या ते म्हायती प्रमाण यस दुर्गाच्या स्क्रिनिंगाक 4 ज्युरींनी विरोध केल्ल्यान यस दुर्गाक स्क्रिनिंग मेळूंक ना. There is no controversy at all because my character is Durga, and the very idea of the film which I wanted to communicate, that when a Durga is in temple, then she is to be people go and worship and pray. And when a Durga, she is a very common lady on the street, then the very same people, including me and you, will look at in a way that whether she is available or whether she is sexy and all. So the film was talking about these things. That is, we have a contradictory mindset. That one side we consider ourselves as we are treating women as goddess, and the other side we are treating women as a commodity. So the very idea was that once they said that there is a problem, then I changed the name. Obviously I changed the name. Then what is the problem with that? Once I changed the name, yes Durga, and changed the name, and there is no controversy at all now. Then why it is a problem? इतले मजगती इफ्फी आयोजकांचे कृतीचो निषेध करपाक 8 डिसेंबरा सावन थिरुअनंतपुरमांत सुरू जावपी इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवलांत यस दुर्गाचे स्पेशल स्क्रिनिंग दवरलां. यस दुर्गाचो डायरेक्टर यश शशिधरान इफ्फी आयोजक आनी मिनिस्ट्री आड कोर्टाच्या आदेशाचो आव्हान केलो म्हूण परत केस घालपाचो आड. इतले मजगती इफ्फी ज्युरीनी यस दुर्गाच्या पिक्चराच्या टायटला वयल्यान CBFC कडेन कागाळ केल्या. सेक्सी दुर्गांतलो EXY शब्द काडून थंय XXX घाला. ताका लागून ताचो अर्थ बदलना अशें म्हणलां. हो इश्यू जो मेरेन सुटना तो मेरेन यस दुर्गाचें खंयच स्क्रिनिंग जायना अशें CBFCन सांगलां. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.